10 सनवार मार्चाची 8 तारीख 2025. पयलें वसप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वसप. अध्याय 58 ओळ 9b तावन 14 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी झू मोडून उडयशात जाल्यार, कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार, काळोखांत तुमचो उजवाडूर देतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां धादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपिल्ले बागे सारके जातल्यात, केदींच सुकन वसना तसले जरी सारकी. आदीं तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहरांचें पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवीं घरां उबी करतल्यात. पूट भरून दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी सब्बाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार, सब्बाताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस, मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार, वाटेक लागनासता तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचो धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार, सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलों. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलों, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडच उलयलां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 86 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सताथंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सताथंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. तुमचो म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश बरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्ही बे. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सताथंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. तूं देवा दुलोभ आनी कणमळो, तुका उलो मारतल्यां थंय दया मायेन भरिल्लो. म्हज्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे खालते विनवणेक जाप दी. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सताथंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी तो जियेलो म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 ओळ 27 तावन 32 पर्यंत. आर मारिल्ल्याक गूण करतस जेजू थंय तावन बायसन गेलो आनी वाटेर
लेवी नांवाच्या एक सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागारांचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो तांचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी ताच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक घुणघुणोवन म्हळें, सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्ही. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बदलावण, परिवर्तन प्राचीन काळाचो एक म्हत्वाचो उद्देश. जेजूचो स्पश्ट उलो जिणी बदला म्हणलो. 40 दिसांचे प्राचीत आनी उपास करून जिणयेंत कितेंय परिवर्तन ना तर प्राचीत काळाचो अर्थ कसलो? जेजू क्रिस्ताच्या ह्या संवसारी येण्याचो उद्देशच आमचें मन परिवर्तन. तर बदलावणेची मन परिवर्तनाची गरज कोणाक आसा? फारिजेवां परी हांव बरो आनी सारको हेर सक्कड पातकी आनी वायट म्हणून झडती करचें आमी तर तसलो मनोभाव आमचो तर जेजूची उतरां ताची शिकवणूक आमचेर कसलोच परिणाम हाडूंक शकनात. जे कोणाक आपली अस्कतकाय, उणेपण, काळजा, मनाचें रितेपण आनी मनशा सैंबीक पातकां वळखून घेवचें खालतेपण, देवाच्या कृपेचो, बगसाण्याचो आनी बेसांवाचो प्रामाणीक अत्रेग आसा, ताका मात्र सोम्याची कृपा आनी बगसाणें लाभता. खरे बदलावणेचो आनी परिवर्तनाच्या जिविताक सोम्याचें आपोवणें सर्वांकी आसा. पूण त्या उल्याक पाळो दिवन त्या प्रमाणे जिणी मांडून हाडल्यार मात्र आमचें प्राचीत सार्थक जाता.